परतून जे आसा असले कार्टुनां करून भारतीय जनता पार्टीचे जे लोक आयज वगी आसा, भारतीय जनताचे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टीचे युवक जे आयज बागेवरचे जे मंडल हे आयज वगी आसा, हांकां जे आसा हे प्रूव करता की तेमी जे आसा लॉ जो आसा हो आपल्या हातीन घेवचे, कित्याक कोणूय आपले नेताचो जो अपमान जो आसा हो सहन करपाचो ना. सो आमी हांकां सांगूंक सोदता की तुमी इमिजिएटली ममता बॅनर्जी जी आसा गोंयान येवपाची आसा, तेणें इमिजिएटली जे आसा आमची गोंयची मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आनी अमित शाह हेंचे कडेन माफी मागपाची गरज आसा. आनी माफी मागपाची गरज आसा, ना जाल्यार आमी वयता थंय हेंची जे रॅली बिली खंय जातले आमी ते आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे मंडल आनी आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जे आसा हे जे आसा डिस्टर्ब करपाचें काम करतले. कित्याक हेमी जे आसा कार्टून काडून जे सगळ्यान पयलीं जे आसा आमचे पंतप्रधान, आमचे अमित शाहजी आनी आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री जे आसा हेका खंय तरी हर्ट केला आनी आमचे सेंटिमेंट भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा कार्यकर्त्यांचे सेंटिमेंट जे आसा गोंयभर आनी देशभर जे आसा हेमी हर्ट केल्ले कडेन आसा. डिस्टर्ब करतले म्हणजे करतले कितें तुमी? करतले कितें म्हणल्यार डिस्टर्ब करतले कितें म्हणल्यार जेन्ना मनीस जे आसा केन्ना येवन जे आसा दुसरे पार्टीचे कार्यकर्त्याचे, दुसरे पार्टीचे जे आसा हेंचे जे आसा जेन्ना पोस्टर्स काडून, बॅनर्स काडून जे आसा लोकां मदीं जे आसा घालता, म्हाका दिसता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जे आसा जेन्ना माफी मागपाना तेन्ना आमी ओगी रावपाचो. म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट जावपाना. कंप्लेंट फायल करपाची काय ना हे जे आसा मागीर ठरयतले, बट माफी मागप आमी तांकां सांगूंक सोदता की TMCची जे कार्यकर्ता आहा तेंचे कडेन जे आसा माफी पयलीं आमी जाता तितले बेगीन जे आसा माफी मागपाची गरज. ममता बॅनर्जी माफी मागतली अशें दिसतलें. ममता बॅनर्जी माफी मागतली अशें दिसता तुमकां? माफी मागूंकूच जाय. जेन्ना मनीस कितें रॉंग करता जाल्यार माफी मागूंक जाय. ती ममता बॅनर्जी ना कोणीय आसूं, ममता बॅनर्जी आसा ही जी वेस्ट बंगालाची मुख्यमंत्री आसा, ताका कसलोच अधिकार ना की गोंयचे मुख्यमंत्री आनी जे प्रधानमंत्री जे आसा हेजो इन्सल्ट करपाक ताका कोणेच अधिकार दिवं ना. तांणी आपले इलेक्शन रॅली जे आसा, आपले इलेक्शन कॅम्पेन जे आसा फ्री अँड फेअर जे आसा इलेक्शन येवन जे आसा ते लढून वचचें. कोणाकूच कांयच प्रॉब्लम ना. तेणें येवन फ्री अँड फेअर इलेक्शन करून जे वचचें. बट येवन अशें इन्सल्ट करून पांयां पोंदां दाखोवप हें जें आसा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसा आमी केन्नाच जे आसा सोपूंक घेवना. तुम्ही डिस्टर्ब म्हणटा कितें म्हणटा? डिस्टर्ब म्हणल्यार जायते तरेन डिस्टर्ब आसा. सगळें जे आसा आतां तुमकां मिडिया मुखार सांगपाची गरज ना, बट ऑलरेडी आमी चेतावणी जी आसा तुमकां तुमचे चेतावणी तुमचे मारिफत जे आयज भारतीय जनता पार्टीची चेतावणी जी आसा आमी तेंचे कार्यकर्त्यांक दिता की हेमी जे कितें सांगलां इमिजिएटली जे आसा तेमी माफी मागची. ममता बॅनर्जी आनी कोणें हे कार्टून्स केल्या ताणें माफी मागून जे आसा मुख्यमंत्री आनी देशाचे पंतप्रधाना कडेन तेमी आज माफी मागपाची. म्हणजे माफी जर मागूंक ना जाल्यार मागीर गोंयान कितें जावपाक शकता अशें म्हणटा तुमी? राडा जावपाक शकता म्हणल्यार कितें राडा जावपाक शकता. एक मिनट तूं जे कितें सांगता पळय आमी तूं क्लॅरिटी दिता तुका. जेन्ना कोण एकलो मनीस खंयचे पार्टीचे दुसरे नेताचे जे आसा दुसरे नेताचे जे आसा जेन्ना तो सांगोन जे आसा तेजे कार्टून्स करता आनी कार्टूनी कसले करता पांयां पोंदार दवरता. मुख्यमंत्री जो आसा प्रायम मिनिस्टराक आपल्या पांयाच्या पोंदार दवरता. हें परतें जावपाक जाय आसलें. प्रायम मिनिस्टर जे आसा आपले पांयां पोंदार दवरता. हें खंयची जी आसा हें संस्कृती जी आसा आमची देशाची संस्कृती राव रे तूं चलय मरे देशाची खंयची संस्कृती जी आसा की बाबा प्रायम मिनिस्टराक तूं पांयां पोंदां जे आसा दवरता. ही खंयची संस्कृती? होम मिनिस्टराक तूं पांयां पोंदां दवरता. कितें दाखोवंक सोदता तुमी? कितें तुमी मॅसेज दिवंक सोदता? गोंयान जे आसा पीस लवींग गोवा आमी गोंयांक जे आसा जेन्ना पळयता की देशभर जे आसा ते पळयतना कशें पळयता गोंयान जे आसा सगळे कम्युनल हार्मनी जी आसा ही मेंटेन करता लोक. हांगा गोंय जे आसा हें कितें वेस्ट बंगाल करूंक सोदता काय कितें ममता बॅनर्जी? जशें मार थाड जाता आयज वयता थंय, जे दंगे जाता आयज वयता थंय आयज वेस्ट बंगालाक, ते आयज गोंयान करपाक सोदता काय कितें ममता बॅनर्जी? हें आयज गोंयचे मुखार एक जे आसा नवें चित्र जे आसा गोंयचे मुखार येयलां. तेका लागून आमी ताका सांगूंक सोदता ममता बॅनर्जीक की बाबा लोक जे आसा कार्यकर्ते जे आसा दुखल्या इमिजिएटली जे आसा तेणें कार्यकर्त्या कडेन माफी मागपाची गरज आसा. जें कितें जालां तें रॉंग जालां. उफान बाब तुमचे कार्यकर्ता जेन्ना पेट्रोलचे रेट वाडटा तेन्ना हे जायना त्रास जायना तांकां? आयज 105 रुपया पेट्रोल रेट जाल्या. कितें दिसता तुका? सी पेट्रोल जेन्ना जे आसा चडला तेका लागून आयज जावं पंतप्रधाना कडेन जे आसा डेलिगेशन ऑलरेडी उलोवपाक लागल्या की कशे तरेन जे आसा पेट्रोल जे आसा हें कशें तरेन हाडून दिवपाची गरज आसा. कशें GSTचे अंडर हाडून हे कशे तरेन जे आसा लोकांक जे आसा हेची सुविधा दिवन पेट्रोल कशें कंट्रोल करप हें आयज जे आसा देशान हेजेर विचार चल्ला. आनी म्हाका खात्री आसा की पंतप्रधान जो आसा नरेंद्र मोदी जो नॅशनल लेवलाचेर जे आसा
आयज लोकांची जी आसा जी आयज पिडा जी आसा पळोवन ताका कशे भाशेन जी आसा कंट्रोलान हाडून जी गोंयांक आनी देशाक कितें जाय तें आसा करतलो म्हणून तुमकां दिसता पेट्रोल देवंक जाय डेफिनेटली पेट्रोल जेन्ना चडटा लोकांक जेन्ना दुखता पिडा जेन्ना जाता लोकांक आमकां सगल्यांक म्हाका जावं तुका जावं कोणाकूय पिडा जाता ती जी आसा मुख्यमंत्री जावं सगल्यांक जी आसा हेजी जी आसा तडप आसा आनी आमकां दिसता सगळें खंय ना खंय कंट्रोल करून ताका जी आसा देंवोवपाची आनी जी आसा टीम जी आसा नॅशनल लेवलाची टीम आयज तेजेर काम करूंक लागल्या आनी देशान जे आसा पेट्रोल जे आसा कशें देंवोवपाचें हेजे विचार चलपाक इलेक्शना लागला पयलें जावपाक जाय इलेक्शना पयलीं जावपाक जाय म्हणून जे आसा हेजो विचार चल्ला आनी आमकां खात्री आसा की जाता तितले बेगीन पेट्रोलाचे रेट डिझलाचे रेट जे आम आदीक जे आसा हेजी पिडा जावपाक ना ते दिवपाची गरज आसा हय उर्फान बाब सपोज माफी मागना जाल्यार तुमी कितें सी आमी ऑलरेडी सांगला माफी मागपाक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी ना ते मागीर पळोवया पयलीं माफी मागपाक जाय ते साडीचे सांगून दी आमी माफी मागना म्हणून उर्फान बाब, आमी रिक्वेस्ट केल्या ते रिक्वेस्ट करून सांगला की जे कार्टून्स तेमी केल्या ते कार्टुनाचेर तेमी जे आसा माफी मागपाक जाय म्हणून माफी मागना ते मागीर जेन्ना ते पयलींच सांगले कशें सांगतले तांकां पयलीं सांगून दी आमी माफी माग ममता बॅनर्जी सांगून दी की आमी माफी मागना म्हणून आनी आमी हें जें केलां आमी अशें करीत रावतले म्हणून लेट ममता बॅनर्जी क्लियर हर स्टँड लेट हर क्लियर हर स्टँड सेइंग वी वील डू सच टायप ऑफ कार्टून्स वी वील गो हेड विथ सच टायप ऑफ हे जे एंटी सोशल एलिमेंट्स कितें करता सोदता गोंयांत जे भडकाऊ भाशण कितें करूं सोदता जे भडकाऊ कार्टून्स करूं सोदता लोकांक भडकोवपा लागून असले समज ते वेस्ट बंगालान कितें केलां ते समज गोंयांत करूं सोदता सो लेट अर कंटिन्यू देन वी द भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जे आसा वी वील टेक आवर स्टँड वॉट टू डू